केंद्रीय निर्वाचन आयोगान 6 जानेराक गोवा सुरक्षा मंच पक्षाक फळक चिन्ह मंजूर केला। वेंचणुकांक कांय दीस आशिल्ल्यान ह्या चिन्हाचो फावो तो प्रचार प्रसार माध्यमां करतलीं म्हूण विश्वास गोवा सुरक्षा मंचान दाखयला। आरडेस्को खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। 2017 गोवा सुरक्षा मंचाचे पक्षाचे रजिस्ट्रेशनाचो सोपस्कार जो आसा तो आमी पूर्ण केलो आणि त्याच दिसा पक्षा खातीर चिन्ह मेळचे म्हणून आमी केंद्रीय निर्वाचन आयोगा समोर अर्ज केलो। प्राधान्य क्रमान आमी 10 सिंबॉल जे आसा ते सादर करपाचे आसता अर्ज करताना। तातूंत आमी ब्लॅक बोर्ड हे आमी प्रथम क्रमांकाचेर आमकां मेळचे असो नमूद केल्लें। 6 जानेवारीक केंद्रीय निर्वाचन आयोगाच्या ऑफिसांतल्यान आमकां फोन आयलो की तुमकां तुमचो पक्ष जो आसा तो राजकीय पक्ष म्हणून अधिकृतरित्या रजिस्टर्ड जाल्लो आसा आणि आमच्या अपेक्षा प्रमाणे ब्लॅक बोर्ड शैक्षणिक फळां हे चिन्ह जे आसा ते आमकां प्राप्त जालें। खूब घाई गडबडीन कमी वेळान आमी रजिस्ट्रेशन केल्लें आणि त्यामुळे सगळे कार्यकर्ते सांशक आसले की आमकां तुमचो पक्ष रजिस्टर्ड जातलो, चिन्ह मेळटलें। पण जेन्ना चिन्ह मेळ्ळें अशें समजल्या बरोबर सबंद गोंयभरचे आमचे गोसुमाचे कार्यकर्त्यां मदीं भरपूर उत्साह संचारलो। आमचें चिन्ह आसा ब्लॅक बोर्ड आणि खूब कमी वेळ जो आसा तो आतां निवडणुकेक उरला। पण आमकां खात्री आसा की गोवा कॉम्पॅक्ट आसा, मतदारसंघ ल्हान आसा आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रेस मिडिया आणि आमचे सगळे ई सेल आणि सगळे हाज्या मार्फत हे चिन्ह जे आसा सबंद गोंयच्या कानाकोपऱ्यान प्रसिद्ध करपाक आमकां हो कालावधी जो आसा तो सफिशियंट आसा आणि आमी तें चिन्ह सर्वदूर प्रसिद्ध करूं असो आमचो आत्मविश्वास आसा।